चॅरमनशीप घेतल्या उपरांत कितें गरज आसा तुमकां दिसता हांगासर आनी कितें जावपाक जाय? चेअरमॅन म्हणून ताबा घेतले उपरांत आमचे मयेचे हांगचे माननीय आमदार श्री प्रेमेंद्र शेट हे म्हाका एप्रोच झाले की हो जो स्पॉट आसा GTDCचो तो डेव्हलप करपाची एक जबरदस्त इच्छा आसा तेंची आनी प्रॉपर्टी GTDC जाल्ले कारणान कशें आसा की हांवें पळोवना त्या प्रॉपर्टीचें कितें स्वरूप आसता एक दीस ठरलें आमी की या प्रत्यक्ष पळोवया आनी मागीर कितें करप शक्य आसा हेजेर विचार करया म्हणून त्या अनुशंगान आमी आज विजीट केले आमचे मॅनेजरूय आसा GM हॉटेल्स मागीर आमचो GM मार्केटींग तसो मॅनेजर आसा आमचो ते शिवाय इंजिनियरींग सेक्शनांतलो एक मनीस आसा आमचो सो म्हणजे मुद्दम पळोवया म्हणलें आमी कितें आसलें पूण पळयलें जाल्यार कशें आसा की परिस्थिती एक्सेप्ट करपा सारकी ना त्या कोतान आतां कितें आसा की आमी आज येवन पळयलें आनी फाल्यां जातलें अशें ना पूण थोडीशी चर्चा आमी करतले ह्या गोश्टीचेर आनी मयें हो जो पयली एक स्पॉट आसा तो बऱ्या प्रमाणात डेव्हलप करून इंटरनॅशनल लेवलाचेर कशें व्हरतले अशा पद्दतीची आमची मोख आसा आनी ती निश्चितच करपाक आमचे प्रयत्न आसतले सगळे आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर माननीय रोहन खंवटे गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या सगळ्याचे एडवायज आनी डायरेक्शन्स घेवन ह्या मया लेखाचे आमी बरे पद्दतीचो ट्युरिजम स्पॉट करपाची आमची तयारी आसा. हांगासर ट्युरिजम परत स्टार्ट करपाक आतां पळयलें जाल्यार कशें आसा की आतां फक्त मेंटेनन्साचीच जबाबदारी आसा म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाची व्हडलीशी हांगासर ह्या सायडीच्यान जो पळय ऑलरेडी आसा एक्जिस्टींग न्ही तो करपाक गरज ना म्हणून म्हज्या एक विचार आसा कित्याक की आमी हांगा थीम पार्क समज जर करपाक गेले फाल्यां सकाळी वॉटर स्पोर्ट्स म्हणा जावं बाकीची एक्टिविटी जाल्यार त्या गोश्टीक लेट लागतलो पूण हे कितें मेंटेनन्स करून करपाचें पळय आसा न्ही तें म्हाका दिसता आतां गोंयाक अशें एक्चुअली कशें की टुरिस्ट सिजन आनी ऑफ सिजन अशें ना पूण पावसाच्या दिसांनी काम करप थोडेशें अडचणीचें जाता म्हणजे 3 म्हयने पयलीं आसा न्ही हे सगळे बाकीचे प्लॅनिंग करून जें कितें करप शक्य आसा आतां सुद्दां इमिडिएटली क्लिनींग बिनींग ती आमची चालू जातली. सर आनी एक मेन प्रॉब्लेम पळोवंक येता की मार्केटींग जायना स्पॉटांचे टुरिस्ट स्पॉटांचे सो हेजें मार्केटींग करपाक तुमच्या तकलेन कितें वेगळी आयडिया ते आसा? सगळे आमी प्लॅन केल्लो आसा म्हणजे तो एकूच स्पॉट न्ही संपूर्ण गोंयभर जितले पळय ट्युरिस्ट स्पॉट आसा इरिस्पेक्टीव ऑफ ते GTDCचे जावं खंयचे थोडे प्रायवेट स्पॉट आसा त्या शिवाय आमच्या ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचे आसा कित्याक गोंय हें सगळें म्हणटा कशें निसर्गान सामकें निसर्गरम्य स्टेशन आसा डेस्टिनेशन त्या खातीर ते सगळें मार्केटींग करपाक आमी स्पेशल मूव करतले जेणे करून इवन हें बुकींग आसा तें आमी सेंट्रलायज बुकींग करतले की लोक सगळे जे पळय आसा ते जास्त करून सगळे गोंयभर टुरिस्ट स्पॉटाचेर भोंवपाचो जो अरेंजमेंट आसा तो आमी फॉर एग्जांपल तुका सांगता आमी हांगा आतां मयान बशी येयना आमदाराची मागणी आसा प्रेमेंद्र शेटाची की बस येवची म्हणून म्हापशेच्यान आतां इनिशियली आमी समज एक 4 दीस भितरल्यान समज बस धाडली जाल्यार खंयची सर्कीट आमी कंप्लीट करपाक शकता जावं खंयची सर्कीट आमी घेवपाक शकता हे रोखडेंच सुरू करतले मे बी इन 1 or 2 weeks टायम तशें करून सगळ्यो गजाली ह्यो जातल्यो म्हाका दिसता की तुमकां एक सांगता हांव म्हज्या विचार आसा ते की गोंयान फुडल्या 15 वर्सांक ट्युरिजम कसो आसचो कशे पद्दतीचो आसचो आनी कितें केल्यार सस्टेनेबल जातलो इन्क्लुडींग फायनान्शियल आस्पेक्ट हे सगळें कळपाक लागून एक आमी एक्सपर्टाच्यो कमिटी अपॉयंट करपाची केल्या त्या कमिटीक समज एप्रुवल दिलो फाल्यां सकाळी इमिडिएटली तें काम चालू करतले आनी तुमकां कळटलें की गोंयांत ट्युरिजमाचे बद्दल विजन गोंयचें कितें आसा आमच्या सरकाराचें